आपल्या तातडीनं काम करतात आणि पण ते काम करताना त्यांना निष्ठाचा आधार जाय आसता. ह्या आधारान म्हाका दिसता आमचो हेल्थ मिनिस्टर खंयच उणो पडप ना. कितेंय सांग हेल्था वयल्यान तेजें सोल्युशन कशें काडचें तें सांगूंक पडना. ताणें पयलीं 5 वर्सां केलें आनी आतांय तें चालू आसा. कित्याक जें मॅडिकलाचें सिट्युएशन आसलें ताच्या पयलीं जें तो उपरांत येवन चयला त्या हेल्था केल्यार कळटा. आमी ऑफन बी गो इन मॅडिकल हेल्थ सेंटर आनी तेजें कंडिशन पयलीं कशें आसलें आनी आतां कशें आसा तें आतां चयल्यार कळटा. देखून हांव खरेंच बाबा काळान सांगले वरता आनी काणकोण ताणें आयज आमचेर स्पेशल लक्ष दवरला. कित्याक त्या काणकोणाचो उसळा आनी हें आमकां आयज सगळीं जायते कडेन कॅम्पां करपाक आमचे काणकोणचो आमदार भरपूर वावुरला. ताणें पंचायती सगळ्याक कॅम्पां बसयलीं. तशेंच म्युनिसिपालिटी बसयला. हांवें जायतें काम केलें म्युनिसिपालिटी आनी ही कॅम्प करून आमकां appreciate and I salute. It's really good because अशें करून कित्याक हांव सांग तांकां सल्यूट करूंक जाय. एक बायल एक नर्स एक डॉक्टर आपल्याचे भुरगे घरा सोडून हॉस्पिटलांत 24 hours सर्वीस करता. What must be the feelings of that lady doctor or lady sister की आपल्याचे भुरगे कशे आहा काय घरा कडेन. This kind of feelings we must have. Those who are all right. पूण आतां हांव एक स्टेप फर्दर वयता. तूं जेन्ना पणजेन करता आमकां हिंगासान थिंगा वचपाक 100 किलोमिटर लागता. सो आमचेंय मातशें एप्लिकेशन कर. हेजेरूय लक्ष दवर आनी आमकां कितें हिंगा जें कितें आमकां पणजे वचून करपाक पडटा तें आमकां करपाक हिंगाच दी. This is my honest request. As it is, we have granted all what I have asked, but still there is more to be done. But I saw latest study जो published झाला is from Israel. Infectivity rate कमी करपाक तेणी तेचो प्रयोग कसो केलो. प्रोफिलॅक्सिस ट्रीटमेंट कशी जाली. तरेतरेच्या गोष्टीचेर आमकां विचार करचो पडटा फुडें वचपाक. आनी डॉक्टर हांव केन्ना केन्ना हसता की आमी आशिल्ली फायल कोण म्हणटा 22 कोटीचे एलोपॅथी आनी कोण तांकां कांय धंदो ना आनी काम ना. 22 कोटी म्हणजे कितें खावपाक ते मेडिसीन आसता ते कांय स्वीट डीश न्हू ते कोणाक घालून घे म्हणून ते तशें जायना ते. आमी जें कितें केलां आयज पर्यंत लोकांक आयसोलेशन किट्स आसूं जे सोय आसूं सगळे कडेन जें कितें केलां मुख्यमंत्रीन केलां हांवें केलां आमी जॉयंटली आमी सगळे गोश्टी केल्ल्यो आसा. सगळ्या हॉस्पिटलांत लिक्वीड ऑक्सिजन तरेतरेचे गोश्टी करचे पडटा. फास्ट ट्रॅकान कांय गोश्टी करचे पडटा. लोकांचें जीवन जर आमकां वाचूंक जाय तर आमकां धडपडचें पडटा कांय गोश्टी फुडें व्हरपाक. आनी बाब विजुरान खुबश्यो गोश्टी म्हाका सांगिल्ल्यो आसा. तेज्या माध्यमांतल्यान सुरवात आमी कार्डियक एम्ब्युलन्साची पयलीं हांगा आमी इनॉग्रेट केल्ली आनी ह्याच तरेन आमकां कोवीड पॅन्डेमीक 19 खातीर प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान आमचे यंग जनरेशनाक वॅक्सिनेशन एक्सेसिबिलिटी ऑफ वॅक्सिनेशन टू ऑल हें आमकां करून दिल्लें आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की हांगा जर 75% जाता आनी ह्या तरेचें मोटिवेशन तुमचे कडल्यान बाकीच्या आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आमच्या लोकांक आमी मोटिवेट करपाची गरज आसा. म्हणजे थंय बी आमी त्या तरेचो रेट जर आमकां गावलो आनी ह्या तरेच्या वॅक्सिनेशनाचे ड्रायव्ह म्हणजे फुडें गेले तर आमी आमच्या यंग जनरेशनाक आमी सेव करूं शकता. हांव तुमचे सगळ्यांचे एंड डॉक्टर्स आनी आमचे सगळे आमी डॉक्टरांनी जे तरेन काम केलां. आतांच इजो म्हाका विचारतलो म्हाका की कोवीड जालो काय म्हणून. देवाच्या कृपेन जावंक ना पूण हांव तसो भिवून दीस काडूंक ना. ताका खबर आसा आमी सगळे कडेन वयताले कोवीड वॉर्डाक वयताले जो पर्यंत मंत्री कोवीड वॉर्डाक वचना आनी पळयना कितें चल्लां तें. आयज कांय कडेन आमची परिस्थिती कशी आसता गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत आमी पेशंटाक ना म्हणूंक शकना. ज्या वॉर्डाची कॅपॅसिटी 50-90 लोक थंय आसता. लोक घरा वचून सोदीत नासलो कारण तो म्हणटा आपल्या खुर्चीर आसूं पूण आपण हॉस्पिटलांतूच रावतलो. कशें आमी मॅनेज केलें कितें केलें तें आमकांच खबर आसा. केन्ना केन्ना ते आनी विचारूच घेवन भंय दिसता केन्ना केन्ना. पूण कितें आहा की हे सगळें जालें सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक तयार जाले आनी आमकां आयज पेशंटांक ते डिस्ट्रिब्यूट करपाक आमकां संदी गावली. तें एक सुंदर एक हॉस्पिटल आहा. ते कदाचित खंयचेय दिसा म्हाका दिसता मुख्यमंत्री जेन्ना चर्चा करतले प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान तेजें उद्घाटन जातलें. तेंचे स्किमीची जी हॉस्पिटल गोंया राज्याक तेणी सँक्शन करून आमकां दिल्लें आसा की देशांत प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाचे सगळ्यांत व्हडलें हॉस्पिटल म्हणून आयज तुमचे मदीं आमी